नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। जुवारी नगरांतल्या सोसायटीत चलिल्ल्या बेकायदेशीर कॉल सेंटराचो पर्दाफाश। सायबर क्रायमान मास्टरमाइंड मयांक कौशिक सयत 24 जाणांक केली अटक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली केंद्रीय बंदर आणि जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवालाची भेट। मुरगांव बंदर तशेंच इतिहासीक वायस रिगल पॅलेसाच्या हस्तांतरणाविशीं केली चर्चा। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान घालो बोवाळ। 27 तारखेक सकाळी 11 मेरेन संसदेचे कामकाज केलां स्थगीत। कुमारजुंवेच्या रोहन हरमलकाराक खंडून पुलिसांनी केली अटक। प्रॉपर्टी वयल्यान जाल्ले कास्की सावांतल्यान परप्रांतीय कामगाराक रोहनान केली मारबळय आनी दिली जिवेशी मारपाची धमकी। रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेत वतना पंचायत तशेंच नगरपालिकांक येतात अडचणी। हेडपी गोरवांची सुरक्षीत येरादारी करपा खातीर पुलीस खात्यान दिला आश्वासन। मंत्री निलकंठ हळर्णकाराची माहिती। अंदमान दर्यांतल्यान सुमार 5 टन ड्रग्ज जप्त। नुस्तेमारी बोटीत ड्रग्ज सापडले। कोस्ट गार्डाची आतां मेरेनची सगळ्यात मोठी कारवाय। आता पळयात खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय बंदर आणि जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवालाची दिल्लीत भेट घेतली। हे भेटीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुरगांव बंदर तशेंच इतिहासीक वायस रिगल पॅलेसाच्या हस्तांतरणाविशीं सोनोवालाकडेन चर्चा केली। या पॅलेसाच्या पुरातत्व खात्याकडेन हस्तांतरण जालें जाल्यार ही वास्तू सांबाळून दवरपाक मजत जातली खंय। तशेंच मुख्यमंत्री सावंतान लालकृष्ण अडवाणीची भेट घेतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हो जो युनियन मिनिस्टर आसा तो पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेजचो युनियन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन वचून भेट घेतली आनी तांकां जेन्ना ते मेळ्ळे तेन्ना ते मिटिंगेक अशें डिस्कशन जालें की गोंय राज्यान जो पोर्ट आसा म्हणजे मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट MPT हो जो पोर्ट आसा ते पोर्टाच्या क्षेत्रान एक पॅलेस आसा वायस रिगल पॅलेस म्हणून आसा आनी हो जो पॅलेस आसा तो MPTच्या क्षेत्रान पडलेले कारणान थंय गोंय राज्य सरकार म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तेजे सारके तेजे कुयदाद घेवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्यान युनियन मिनिस्टरा कडेन मागलां की हो जो पॅलेस आसा तो पॅलेस गोंय सरकाराच्या ताब्यान दिवचो म्हणजे जो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेजे ताब्यान दिवचो जेणे करून तेजे रिनोवेशन आसा किंवा तेजे रिस्टोरेशन आसा ते वेवस्थीत फुडाराक करूंक मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्याची युनियन मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरीश गांवकर। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान बोवाळ घालो। याच बोवाळात आयच्या दिसाचे कामकाज रद्द करचे पडले। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान बोवाळ घालो। याच बोवाळात आयच्या दिसाचे कामकाज रद्द करचे पडले। अधिवेशनात अमेरिकेन अदानींचेर केल्ल्या लाच प्रकरणा संदर्भातले आरोप ते मणिपुरात जाल्लो हिंसाचार अशा प्रश्नांचेर चर्चा जावपाची आसा। विरोधक ह्या सगळ्या विशयांचेर सत्ताधारी पक्षाक धारेर धरतलो हाची खात्री आसा। सोमाराक 11 वरांचेर सुरवात जाल्ले अधिवेशन विरोधकांच्या बोवाळाक लागून एका वरानूच स्थगीत केले। नोव्हेंबर 26 हो दीस संविधान दीस म्हणून पाळटात ताका लागून ह्या दिसा कामकाज जावचें ना तेन्ना शियाळ्या अधिवेशनाचे कामकाज 27 तारखेक सुरू जातले अशें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेत वतना पंचायत तशेंच नगरपालिकांक अडचणी येतात। गोशाळेत वतना ह्या गोरवांक दुखापत जाता अशें कांय NGO आनी लोकांचे म्हणणे आसा। देखून हेडपी गोरवांची सुरक्षीत येरादारी करपाक मजत करतले अशें आश्वासन पुलीस खात्यान दिला अशी माहिती मंत्री निलकंठ हळर्णकारान दिल्या। गोंयची सगळ्यो गोशाळा आनी नॉर्थ एंड साउथ SPची मिटींग आसली ती SPच्या जाग्यार DYSP दोनूय नॉर्थ एंड साउथ येवले। मेन इश्यू तो स्टेट कॅटरचो आसलो ज्यो सतत रस्त्यार येता खंय तरी स्कूटरवाल्यांक मोटरसायकलवाले किंवा गाडयांक बी त्रास जाताले आनी एक्सिडंट जावन कोण तरी हें जाताले ह्यो काही गोश्टी लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी गोशाळेचो सदांच कंप्लेंट आसली की जरी पंचायती म्युनिसिपालिटीन आपयले आनी आमी थंय गेल्या उपरांत लिफ्ट करता आसतना तांकां जो सपोर्ट जाय तो गांवांत आसलो। काही गोरवावाले जावं काही लोक
अशें समजताले की ते व्हरतात ते कत्तलखान्याक व्हरतात आनी कशें, पूण हे चुकीचो समज आसा. कारण आमी शिकेरीची गोशाळा पळयतात ते थोडे म्हणून थंय 5,000 क्रॉस जाले आनी प्रॅक्टिकल व्हरतना आमचे कडेन ती नोंद आसता. आनी हो मोठो हडल जाल्या उपरांत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचें आपयलें आयज तेंचे बरोबर चर्चा केली आनी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी फूल सपोर्ट करता. उखलता आसतना आनी तुमकां व्हरता आसतना वाटेक जर अडचण जाली जाल्यार फूल सपोर्ट करपाक ते तयार जाले. की आमी तांकां मागलां की हें आमकां गरजेचें आहा, जेणे करून रातचे गोरवां चड आसताले. आतां डिसेंबर म्हयनो जाल्या उपरांत चड रहदारी वाडटली रातची आनी ही जावंक जायना, वायट परिणाम जावंक जायना. आनी खंय तरी जनावरांचो विशय जो एक्सिडेंट माध्यमांतल्यान रस्त्यार येता ही बंद जाल्ले. तितूनच्या तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आपल्या अनुभवान आमी दुसरी एक स्कीम काडली जेंच्यांनी संवर्धन स्कीम म्हणून. ती 5 गोरवां पोसल्यार तांकां पर डे 80 रुपीज दिवपाचे, मोर देन 5. शेतकाऱ्याक सुद्दां पोसपाक त्रास जाता, जर सांबाळपाक त्रास जाता जाल्यार ताका पासून आमी इन्सेंटीव दवरले, तेणें रस्त्यार येवंक दिवच्यो न्हू आनी तेजीच वेवस्थीत तेजी पालन करचें. तरी आसतना हे 2-3 म्हयने जाले तरी आसतना रस्त्यार गोरवां येतात. आतां ही येवंक जायना म्हणून पुलिसेचे प्रोटेक्शना अंडर आयज आमी डिस्कशन केलें, एग्री केलें आनी सगळ्या गोशाळांक सांगलां की फूल प्रोटेक्शन तेंच्यांनी येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करप, तेंचो स्टाफ येतलो आनी तांकां व्हरता आसतना हें करतले. भारतीय कोस्ट गार्डान अंदमान दर्यांतल्यान सुमार 5 टन ड्रग्ज जप्त केले. एका नुस्तेमारी बोटीत हे ड्रग्ज सापडले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ड्रग्जाचो प्रकार आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारांतली ताची किंमत हे विशीं कसलीच म्हायती मेळूना. 10 दिसां पयलीं कोस्ट गार्ड आनी गुजरात ATSन केल्ले कारवायेत 700 किलो ड्रग्ज जप्त केले. कलंगूटच्या एका विलान जाल्ले चोरी प्रकरणात कलंगूट पुलिशेन दुबावीत DM संतोष या कर्नाटकाच्या मनशाक अटक केली. विलांतल्यान चोरयेक गेल्लो मागरो लॅपटॉप, घडयाळ आनी हेर वस्तू धरून सुमार 3 लाखांचो मुद्देमालूय जप्त केला. कामोली ग्रामसभा सोंपले उपरांत उपसरपंच संगीता पेडणेकर आनी न्यूबर्ट फर्नांडिसा मदीं वादावादी जाली. या वादावादीन ताणें संगीताक मारबडय केली. उपरांत ह्या प्रकरणात कोलवार पुलिशेन न्यूबर्ट फर्नांडिसाक अटक केलो. पळयात पुराय बातमी. कालचे कशें आसलेले, काल आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभा एक्झॅक्ट 10:30 स्टार्ट जाली आनी कालच्या ग्रामसभेक आमचे जे पॉयंट्स आसलेले जे आमी बरे भाशेन ते हाताळे केले. आनी एक मनीस आसा, एक न्यूबर्ट फर्नांडीस म्हणून, तो मनीस ईच एंड एवरी ग्रामसभेक कितें तरी तेचे किरकीर चालू असतात आनी ताका कितें तरी टेम्परिंग ताका चालूच करूंक जाय, किल्लोस करूंकूच जाय. सो तो मनीस काल थंय आसलेलो, ताका काल किल्लोस करपाक जाय आसलेलो, पूण कशें सांग आमी तांकां इग्नोर केले. कित्याक आमकां आमची ग्रामसभा बरे भाशेन हाताळूंक जाय आसलेली. जे काल कितें पॉयंट्स आयलेले तांकां आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आसलेले आनी बरे भाशेन आमी ते सोंपोवंक सोदताले. सो आमी तशेच पद्दतीन तेणी जे काल कितें करतालो सो ताका आमी इग्नोर केले आनी आमची ग्रामसभा बरे भाशेन आमी सोंपयली आनी आमी गेली, भायर गेली. भायर गेल्या उपरांत आमचे बाकीचे मेंबर आसलेले ते सगळे आमचे ऑफिसान गेले आनी हांव जस्ट कॉरिडोरान आसलेले थंयसर. कॉरिडोरान आसतना हो मनीस म्हाका बुरशे कमेंट पास करपाक लागलो. जसो तो पयलीं पंचायत हॉलान सुद्दां तेचो कमेंट जे आय टू आय कॉन्टॅक्ट करून तेचे ते चालूच आसलेले. सो आमकां नाका आसलेले, आमची ग्रामसभा परते हांगसर झगडी जाल्लेली. सो ते खातीर ते आमी इग्नोर केले. पूण तरी पूण ह्या मनशाचे भायर हे परते चालूच आसलेले. कॉमेंट करप बुरशे कॉमेंट करता बुरशे कितें उलयता म्हणून हांव फुडें सरले. बाबा तूं एवरी टायम म्हाका कित्याक हारेस करता हेच्या बद्दल. तुमी चोरा, तुमी लज नासलेली बायल, तुका चपलांचो हार घालूंक जाय अशें म्हणून अशी उतरां घालून तो म्हाका असोल्ट करताले एवरी टायम. सो म्हटलें तूं एवरी टायम म्हाका असोल्ट करूं शकना म्हटलें, तूं कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून. सो ह्या आर्ग्युमेंटाक हांव तेचे फुडें गेले तो आपल्याक विचारता म्हणून. सो विचारता तो म्हाका आनीक बुरशे कितें तरी उलोवंक लागलो. उलयता म्हणून उलयता तो आपल्याक हात घातलो. सो हांव म्हाज्या डिफेन्साक हात घातलो, तो हात उखलता म्हणून डिफेन्साक हात घातलो तेणें म्हाजेर थापड मारलें. म्हाजेर थापड मारले म्हणून बाकी थंयसर ग्रामसभा सोंपोवन जे बाकीचे थोडे लोक आसलेले, थोडे गेल्लेले थोडे आशिल्ले, ते फुडें सरले. म्हाका सांगा, एक बायले मनशेचे तुमी जर डायरेक्ट हात उखलता जाल्यार खंयचोय मनीस फुडें सरतलोच न्ही.
कोण म्हाका दुश्मन सुद्दां आसलेलो फुडें सरतलो आसलो म्हाका सेव करपाक, तसो ते फुडें सरले एका हात घालपाक, बाबा तुमी भायल्या मनशाची डायरेक्ट अटॅक करता म्हणून. हो जो मनीस आसा ईच अँड एवरी टायम हांव बायल मनीस म्हणून म्हाका अटॅक करता म्हाजेर, म्हाका असॉल्ट करता. तुजें कितें प्रॉब्लम आसा तूं बाबा एक्टिविस्ट न्हू, एक्टिविस्टाचें काम कर, तुम्ही तुमचें काम बरे भशेन करा, आमकां कितें प्रॉब्लेम ना. पूण दुसऱ्यांक तुम्ही पर्सनली असॉल्ट करप हे एक्टिविस्टाचें काम न्हू. पर्सनली बायलांचेर हात उखलप, तेका असॉल्ट करप, हो एक कितपत तेंचें चालू आसा आनी कितले ते आमी सहन करपाचे ईच अँड एवरी टायम. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस, केंद्रीय ट्रेड युनियन्स आणि संयुक्त किसान मोर्चा हांच्या सयत 26 नोव्हेंबराक पणजे आझाद मैदानाचेर जावपी देशव्यापी निषेधात वांटेकार जातले. ह्या निषेधात 4 नव्यो कामगार संहिता रद्द करच्यो तशेंच शेतकारांक उपयुक्त आशिल्ल्या धोरणांची मागणी करतले, अशी माहिती अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो सरचिटणीस क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी दिली. आम्ही फाल्यां 26 तारखेर आख्या देशाच्या कामगार आणि शेतकारां बरोबर आमी तांकां सपोर्ट आणि आमचो तेंको म्हणून फाल्यां ऑल इंडिया एजिटेशना बरोबर आमचो आझाद मैदानाचेर आमचे कामगार फाल्यां उपस्थित आसतली. तांची कांय सार्वजनीक आणि देशभर चळवळ चल्ला कामगार वर्गाची आणि त्याच बरोबर शेतकारांची. तुम्ही जाणात कोविड जेन्ना ही पिडा पॅन्डेमिक आख्या देशभर पसरतली तेन्ना बीजेपी सरकारान NDA सरकारान एक कायदो केलो, एक न्ही 3 कायदे केले शेतकारां विरुद्ध. आणि ताका लागून इन 2019 शेतकार दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर येवन 13 महिने आपली चळवळ चलयली आणि त्या शेतकारांच्या चळवळींतल्यान खूबशे शेतकार मेले. तरी आसतना सरकाराक कसलीच तांच्या बद्दल करुणा किंवा कंपॅशन येवंक ना. शेवटाक 13 महिने चळवळ जातकूच जेन्ना इलेक्शना लागीं पावता प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ताणें शेतकारांक आपयले आनी सांगले ते 3 काळे कायदे शेतकारां विरोध केल्यात ते आपूण फाटी घेता. लाटंबारसे कासारपाल पंचायत वाठारांत विकसीत केल्ले प्लॉट बेकायदेशीर आसात असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. ह्या प्लॉटांक लागून फुडाराक आमकां गंभीर परिणाम भोगचे पडटले असो लोकांचो दावो आसा. ह्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या 10 तारखेक जाल्ली लाटंबारसे कासारपाल पंचायतीची ग्रामसभा आयतापिल्ली. हांव आतां कितें उलयतां, आमी दिसता ग्रामसभेक गेले थंयसर आमकां तोंडी हेणें सांगलें सरपंचान आपूण कोणाक हें दिवंक ना, एनओसी दिवंक ना. आनी आतां थंयसर हे लायटीचे खांबे कितें रस्ते केल्ले आहात ते कोणाक TCPन हें करून केले मिलाप जावन अशें म्हणून आमी तांकां हें करून विचारलें तर ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना कितें. आनी ते हें करून आमी तुमकां कळयता कितें तर अशें हें करून थंय आमकां ते प्लॉट नाका जावपाचें ना. प्लॉटांक आमी हें करून थंय हें करचें ना. थंय कोणे तरी एग्रिकल कर आनी कितें कर, झाडां लाया जावं कितें हें करात ते एका आमी ओके आहा. ही डोंगराची वयली एरिया वयर कॅनल आहा, कॅनलाच्यान उदी घेवन आमी शेतां हें करताले पयले सगळीं हांगासून हें करून. म्हाका आतां 69 वर्सां, पण आमी तेन्ना पयलीं आमचे जाणटे हेच्या पयलीं बापूय बिपूय आमचो आसलो ते हांगा सगळें शेत करताले. हे तेकाच लागून आमी पंचायतीक पयर आमी ग्रामसभेन उलयल्ले आहा, सगळें बरोवन दिल्लें आहा. आमकां फाल्यां सकाळीं घरां जातलीं, घरां प्रत्येक जाण बांदतले 130-40 घरां जातलीं आनी तेच्या नंतर ते संडास बांदतले. संडास बांदल्या नंतर ते गटार हें करतात. निमाणे आमचे सकयल गांव आहा, ह्या डोंगराचे सकयल गांव आहा आनी त्या गांवांक हें सगळी घाण गांवांक वयतली म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडटा. आमकां ती हांगा घरां नाका त्या हेची. आता इथे लायटीचे खांबे घातले कोणी विकती घेतली आमकां खबर ना. पंचायतीन आमी गेल्लो तेंचे जाल्यार सरपंचान आपणाक खबर ना म्हणून पंचाने सांगला आपणाक खबर ना म्हणून. तेंचे जाल्यार आमी वचून तांकां दिवंक ना, इनो बी दिवंक ना म्हणून. आमकां ते शेत तरी जाय, आमी एग्रिकल्चरची जागा ही शेताची. आमी 70-80 वर्सां जाली आमच्या मामा कडेन आसली पयलीं. मग हे धनगर आसले तेंचे गोटो जळ्ळे आपण ते गेले वय करून कोण ना म्हणून ती जागा बंद पडली. हे आता तेंच्यांनी बंद करपाक आमकां तेंच्या तरी घरा बिरा नाका जाल्ली. मडगांव संसोडो कोयर प्रकल्पात उजो लागपाच्यो घडणुको चालू आसा. ह्या प्रकरणा विशीं मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराक विचारलें जाल्यार उजो कसो लागलो हाची कांयच म्हायती ना.
सीसीटीव्ही कॅमेरात लेगीत ह्या घडणुकेविशीं कांयच कॅप्चर लेगीत जावना अशें शिरोडकाराचें म्हणणें. जाल्यार सोनसड्याचो प्रस्न सुटावो करपाक मडगांव नगरपालिका अपयशी थारला अशें शेडो कावन्सिलाचो सावयो कुतिनो सांगता. संसोडो कोयर प्रकल्पात उजो लागपाच्यो घडणुक्यो चालूच आसा. आयतारा परतून एक फावट नव्या शेडीत आशिल्ल्या कोयराक उजो लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. मात कोयराक उजो कसो लागलो हाची जाप कोणाच कडेन ना. कोणे तरी मुद्दाम ह्या कोयराक उजो घातला आसूये असो दावो मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला. सीसीटीव्ही कॅमेरान लेगीत कांयच कैद जावंक ना. देखून आनीकूय सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले तशेंच सुरक्षा रक्षक दवरितले अशें शिरोडकरान सांगले. मजगती संसोडो कोयर प्रकल्पाचो प्रश्न सुटावो करपाक मडगांव नगरपालिका अपयशी थारला अशें शेडो कावन्सिलाचे सावयो कुतिनोचे म्हणणें. हांव तेच पळोवपाक लागलो आनी हांव तें परतें कित्याक फाटले सायडीचो इल्लोसो रोड कॉन्क्रिटींग म्हणल्यार फाटले सायडीचो ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडर जाता. फाटले सायडीची शेडीची फाटले सायडीक मातीशी आसा रोड आसा. सो फाल्यां एमर्जन्सीक जाल्यार जेसीबी आमी त्या सायडीन घेवन वचपाक तोय रोड तांकां आमी कर म्हणला. म्हाका सीसीटीव्ही चॅक केलं ताणें म्हणटाचेर पळयात. आतां आनीकय आमी कालवेनीक चला आनी थोडे आमी सीसीटीव्ही प्रपोज केले. कारण सकयल एंट्रीचेर एंट्री येता आमी रूम बांदलो न्ही ऑलरेडी टेंडर काडलो. सकयल एंट्री सेक्युरिटीचो रूम बांदता थंयसर एंट्रीचेर बसता. एंट्री पयलीं वयर येवपाचो पयलीं पॉयंट सारको करता आमकां परफेक्शन. रिटेनिंग वॉली आमची ऑलमोस्ट जाय तरी सगळें. सो आतां तुका कोणी येता तो रिटेनिंग म्हणजे ग्रावंड लेवलाचेर 1.5 मिटर वयर जालें. रिटेनिंग आरसीसी रिटेनिंग वतलें मुखार वयर येवपाकूय कोणाक चान्स आसपाना. सोनसोडो सामकें इतलें हें जाल्लें आहा एक भांगरा तांती दिवपी कोंबडी जाल्ली आहा की थंय एक्चुअल प्रॅक्टिकली वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा जायत ना. फक्त वेस्ट मिसमॅनेजमेंट. पयसाचो कोट जाताच धूप जाता सारको. क्रोर्स ऑफ रुपीज पयशे मोडटात ऑन वेस्ट मॅनेजमेंट. पूण ताजो रिजल्ट कांयच मेळना. आतां जेन्ना वेट वेस्ट एंटायर वेट वेस्ट काकोरा वयता एडिशनल कॉस्ट ट्रान्सपोर्टेशन मागीर फाल्यां त्या ट्रिटमेंटाचे पयशे येतले. आनी ड्राय वेस्टाचो मेजॉरिटी कंपोनंट आहा तो नेसाय वयता हांगा क्लिंटन वाज ट्रान्सप्लांट. सो इल्लोसो क्वॉन्टिटी आहा तो सुद्दां तुमी हें करना बेलिंग जायना तुमकां. हांव आयकत ते भशेन की बेलिंग स्ट्रिप्स ना खंय तेका लागून ते बेलिंग जायनाशिल्ले आनी ते सिमेंट फॅक्टरी वचपाक पावना आनी तेका लागून दाड हें जालो. आतां दुसरें म्हळ्यार उज लागलो कसो. पयलीं आमी आयकताले मिथेन गॅस जाता आनी उज जाता म्हणून. आतां ड्राय वेस्टांतल्यान कितें कशें येयलें उज जालो कसो हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय सांगपा म्हळ्यार. काल सकाळी फुडें आयतार 4 सुमार जी शेड आसा त्या शेडीक गार्बेज आशिल्ली आनी ताका उजो लागलो. तेन्ना आमी हाजे बद्दल कावन्सिलर चेअरपर्सनाक विचारलें. ताणें सांगलें की हांगा ह्या दिसांनी ड्राय वेस्ट जी येता ती खूब वाडली आनी ताका लागून ती डंप जाता. हरशीं आमी जी तांची मडगांव म्युनिसिपालिटीची ड्राय वेस्ट आसा ती एक तर काकोडा व्हरतात जावं नेसाय एक प्रायवेट फर्म आसा तांकां दितात डिस्पोज करपाक आनी थोडी जी प्लास्टीक उरता ती बेलिंग करतात. काल जेन्ना उजो लागलो तेन्ना फायर ब्रिगेडीन थंय वचून सगळो उजो पालयलो आनी तांचे म्हणण्या प्रमाणे सीसीटीव्ही जी बसयल्ली आसा थंय कोण येवन लायता जावं कोणें कित्याक लागून हें घडलें हें दिसपाक शकलें ना. तांचें म्हणणें आसा की आमकां दुबाव आसा की हो उजो लायलो. आतां हे उजो लागतकीर एक प्रकरण मुखार येता तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचें जें वेस्ट मॅनेजमेंट आसा तें फेल जाल्लें आसा. हें पयलींय फेल जाल्लें आनी आतांय फेल जाल्लें आसा. जरी ते म्हणटात की आमी काकोडा धाडटात जावं नेसाय धाडटात तरी आसतना शेडीक भितर गार्बेज डंप जाता. ताजे नंतरची दुसरी गजाल ती म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो गार्डन वेस्ट आसा. हे गार्डन वेस्ट ट्रीट करपाक मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन कांय ना आनी अजून पर्यंत तांणी कांयच उपाय योजना घेतिल्ली नात. म्हाका एक एग्जाम्पल सेट जालें की म्युनिसिपालिटी हांगा उडयता आमी उडोवया. सो हाजे वयल्यान टोटल कळटा की मडगांव म्युनिसिपालिटीची जी गार्बेज सिस्टम आसा ती टोटल कॉलेप्स जाल्ली आसा. तांकां हायकोर्टान एक्चुली सांगिल्लें की संसोड्यार मॉनिटरींग करात. संसोड्यार भायर पालोवपाक उजो पालोवपाक जे मशिनरी लागता मेकॅनिझम लागता ते सेट करात. पूण कालच्या उज्यान हें सगळें टोटल एक्सपोज जाल्लें आसा. म्हणटकीर तेमी खातीर मडगांवचें नांव गौरव करूंक मेळटा. ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावा प्रमाण रुमडामळ पंचायतीन रस्त्या कुशीक बसपी वेवसायिकांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. रस्त्या कुशीक टेबलां मांडून बसपी वेवसायिकांक लागून येरादारेक आडखळ निर्माण जाताली. ताकाच लागून तांचेर कारवाय केल्या. आयज आमचो एनकरेज म्हणजे रोड गटर टू गटर कितें रस्त्यार आशिल्ले ते ड्रायव्ह घेतलेलो आमी. काल ग्रामसभा जाल्ली. ग्रामसभा विशय मातसो तापलेलो आनी ते प्रमाणे ते रोड ब्लॉक जाता म्हणून खूब आमचे कडेन कंप्लेनी येयत आशिल्ल्यो. ते प्रमाणे आमी एक्ट केलें. आमी सगळ्यांक नोटीस सर्व केल्ल्यो आनी तांकां टायम दिल्लो. ते प्रमाणे लोकांनी ते टायमा प्रमाणे कांयच करूं नाशिल्लें. तरी पूण काल ग्रामसभा मातशी बोड जाल्यार आमी नेक्स्ट डे आमी आयज स्ट्रिक्टली हो ड्रायव्ह घेतला
ड्रायव्ह घेतलो आणि काल मेसेज पावयली ते प्रमाणे लोकांनी सगळे जे रस्ते जे आशिल्ले चडांत चड लोकांनी ते क्लियर केला. अशेंच लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी ट्रॅफिक म्हणटा ते स्मूथ फ्लो अशें दवरपाचें आनी पंचायती तांकां कॉर्पोरेट करतली कित्याक पूण कंजेस्टेड करून ना. पंचायत आमच्या लोकां वांगडा आहा पूण ट्रॅफिक बी हें म्हणटा हें सांबाळून तेन्ना धंदो करपाचें सगळें सांबाळून धंदो करता. मॅक्झिमम मेन रोड आसा तेजेर सगळ्यांनी सेटबॅक एरिया प्लस पार्किंग एरियेक प्लस शोल्डर ऑफ गटर सुद्दां इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी 1 month बिफोर आमी इन्स्पेक्शन करून लोकांक सगळ्यांक वॉर्न केल्लें इवन नोटीस जाव केल्ल्यो पूण टील डेट लोकांनी हो क्लियर केले ना कारणान काल ग्रामसभेक हो इश्यू डिस्कस जालो आनी त्या खातीर आमी व्हेरी हेस्ट आयज आमी हो ट्रायल घेतलेलो आसा आनी लोकां कडेन मागता की हो पब्लीक प्लेस आसल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो जेणे करून ही एकटी पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सगळ्या पब्लिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा विलेज नीट आनी क्लीन आनी ट्रॅफिक कंजेशन जो इश्यू आसा तो मेंटेन करपा लागून. मारबडे प्रकरणात कुमारजुंवेच्या रोहन हरमलकाराक खंडून पुलिसांनी अटक केल्या. हरमलकारा सयत दुर्गादास मोरजकार आनी हेर 10 ते 15 अनवळखी मनशां आड एकल्यान मारबडय तशेंच ताका जिवेशी मारपाची धमकी दिल्ल्याची कागाळ केल्या. उपरांत ही कारवाय जाल्या. कुंभारजुवेच्या रोहन हरमलकाराक खणजूण पुलिसांनी अटक केली. रोहना आड जमीन हडप SITतूय जायत्यो कागाळी आसात. अशीच रोहनाची खंय हडफड्या एक वादग्रस्त प्रॉपर्टी आसा. हे प्रॉपर्टी वेल्यान रोहन आनी सुमित सिंगला म्हणटा ताचे भितर वाद चालू आसा. रोहनान थंय कब्जो करून आपले कांय कामगार दवरल्यात. आयतारा राती रोहनाचे हेच वादग्रस्त प्रॉपर्टीत कांय जाण स्पिडीन बुलेट घेवन वताले. सुरेंद्र कुमार म्हणटा ताच्या प्रॉपर्टींतल्यान रोहनाचे हे वादग्रस्त प्रॉपर्टीत वचपाक रस्तो आसा. सुरेंद्र कुमाराचे प्रॉपर्टीची देखभाल करपाक थंय रावपी एकले परप्रांतीय कामगारान तांकां विनवणी केली की बुलेट सवका चलोवची जाणे करून तांकां आवाजाचो आडखळ जावचो ना. मात ते आयकुपाक तयार नासले. तेन्ना ते परप्रांतीय कामगारान हाची म्हायती दिवपाक म्हूण रोहनाक फोन केलो जाल्यार तो खंय फोनार बिजी मेळटलो. उपरांत ताणें रोहनाचो इश्ट जो ते वादग्रस्त प्रॉपर्टीत यो वच करता ते दुर्गादास मोरजकाराक फोन केलो. पयले दुर्गादास सुवातेर पावलो आनी उपरांत कांय वेळान स्वता रोहन हरमलकार थंय पावलो. परप्रांतीय कामगारान रोहनाक हे विशीं सगळी म्हायती दिली जाल्यार रोहनान खंय ते कामगाराच्या नाकार मुठी मारपाक सुरवात केली. रोहना सयत उपरांत दुर्गादास मोरजकार आनी रोहना वांगडा आयिल्ले हेर 10-15 जाणांनी ते परप्रांतीय कामगाराक बडयलो. ती वादग्रस्त प्रॉपर्टी आपलीच आसा आनी थंय येवपी आपल्या मनशांक कसलीच आडखळ करची न्ही. तशेंच तूं गोंय सोडून चल आनी गेलो ना जाल्यार जिवेशी मारपाची धमकी खंय रोहनान आनी हेरांनी ते परप्रांतीय कामगाराक केली. ही सगळी म्हायती ते परप्रांतीय कामगारान पुलीस कागाळीत दिल्या. हे कागाळी वेल्यान हणजूण पुलिसांनी रोहन हरमलकाराक अटक केली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.